नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार टिमीक घेऊन दिल्ली मेळ्ळो पर्यावरण मंत्र्याक। मायनिंगाचे फाटभुंयेर राना वाठाराच्या प्रश्नांचेर सुचयले उपाय। मंत्री जावडेकर म्हणटा अभ्यास करून काडटा उपाय। प्रधानमंत्री मोदी 14 जूनाक येता गोंयांत। मांडवी वयल्या तिसऱ्या पुलाचो घालता बुन्यादी फातर। बीजेपी कार्यकर्त्यांची घेता सभा। प्रतिष्ठित लोकांकडेन मोदीचो संवाद। काबदेराम मारपेट धींड प्रकरणातलो आरोपी आदम शेखाच्या जामीन अर्जाचेर निकाल सोमारा। अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ले 3 जाण आयज पुलिसांक शरण येवपाची शक्यताय। दर्यांत नुस्तें पोसपाचे नुस्तेमारी खात्याचे पाळोळेचे पांद्रे पावसा पयलींच गेले व्हांवून। जाळ तुटून पुराय काबार। पावसान पांद्रे गुठलावपाची नुस्तेमारी खात्याची तयारी। आणि सांताक्रूज खून प्रकरणाचे कुवाडे वाढले। बलात्कार खून काय आनीक कितें हाचेर पोस्टमॉर्टम कांयच सांगना। घराक भितरल्यान खिळी आशिल्ल्यान पुलीस गोंधळांत। खबर विस्तारान। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान मायनिंगाच्या फाटभुंयेर पर्यावरण, राना वाठार आनी बाकीच्या प्रश्नांचेर आपल्याक कांय उपाय सुचयल्यात। तांचो अभ्यास करून गोयच्या प्रश्नांचेर उपाय काडटा अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान उलोवन दाखयला। तो मंगळारा सकाळी गोयचो मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळो। बसकेक खण खात्याचे अधिकारी, अर्थ सचिव, अॅडव्होकेट जनरल अशी गोयची सगळी टीम मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्ली। गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार मंगळारा सकाळी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो। जावडेकराक मेळटना मुख्यमंत्र्या बरोबर अर्थ सचिव कृष्णमूर्ती, एडवोकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी आणि खंड संचालक प्रसन्न आचार्य आशिल्लो। गोवा के जो भी बर्ड सेंचुरीज और बाकी सब प्रश्न और माइनिंग के जो इश्यूज थे, इसकी पूरी चर्चा की। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ गोवा के विकास को अवरुद्ध न किया जाए और अवरुद्ध न होते हुए भी पर्यावरण की कैसे रक्षा होगी, इसके लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सुझाव गोवा के मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उनके सुझावों पर बहुत सकारात्मक तरीके से पर्यावरण मंत्रालय काम करेगा और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ गोवा के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध नहीं होने देगा और प्रशस्त करेगा, यह हमारा निर्णय है। एनवायरमेंटाचेर जाला, एनवायरमेंटाचे सगळे विषय आमी चर्चा केली। ताच्या नंतर तांच्यांनी म्हणजे ताज्यो फर्दर हे करपाक म्हाका एक अशें दिसता की साधारण म्हयन्याभरा भितर इको सेन्सिटीव झोन म्हणजे ताका बफर लेयर म्हणटा पळय, हांव कस्तुरीरंगन उलयना। कस्तुरीरंगन नाव इज प्रोबेबली 6 months लेटर, नथींग बिफोर दॅट प्रॉपर हे केल्या शिवाय बफर लेयरच्या संदर्भात फुडल्या म्हयन्या भितर सगळें कितें तें हें जातलें। म्हणजे हांवें सगळे विशय एक 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 करून ताका लक्षांत हाडून दिले। अरे सजेशन्स म्हणजे थंय डिपार्टमेंटान काही लोकांच्यो चुकीच्यो कल्पना आसा, चुकीचे मिसलिडींग हे दिताले ते। वी शोड देम द हे ऑफिसर्स आहा पळय तांच्या बरोबर आमी विशय मांडटा आसतना ऑफिसरांक योग्य जाग्यार कशें कोर्टाचें डिसिजन आसा, कायद्यान खंयचें बसता, लॉ कायद्या प्रमाणे खंयचें बसता आनी कोर्टान कितें सांगलां आनी गोंयचो इंट्रस्ट खंय येता, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तांकां लिंक करून दाखयल्या। सो ताजें जातलें फुडें। म्हणजे इट वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड फ्रुटफूल डिस्कशन। पयल्या रावंडाक सगळे निर्णय सोमते कितें सायन मारतलो ते, त्यामुळे ते आतां संदर्भान एक एक आमची लेटरां वतली जे कितें आमी उलयलां ते। 2-3 दीस हांव जे पळय बसला जाल्यार म्हाका दिसता एक 30 लेटरां तरी वेगवेगळ्या खात्यांक वतली। 2 ड्राफ्ट नोटिफिकेशनां गाडगीच्या संदर्भान ऑलरेडी मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिला की आपूण सगळो कंप्लीट रिविजीट करतलो, सगळ्या स्टेटींक परत कॉन्फिडन्सान घेतलो, प्रोसेस ठरयतलो ताजी आनी ताजे नंतर ताजेर निर्णय जातलो। सद्या हाजेर निर्णय जावचो ना, कारण प्रत्येक स्टेटीन अत्यंत 4400 गांवां भितर ते केल्या जाल्यार भितर इन्क्लूड जातले आनी प्रत्येक स्टेट इज रेजिंग स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन्स। सो प्रत्येक स्टेटीक म्हणजे कन्सल्ट करून ताजो प्रोसेस ठरोवन मागीर ताजेर कितें तो निर्णय जातलो। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ड्रॉप करपाची गरज ना। ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर हो प्रक्रिया चालू केली की ती प्रक्रिया पूर्ण करून मागीर हे करपाचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजेच्या तिसऱ्या मांडवी पुलाची बुन्याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घालता। 14 जूनाक तो गोंयांत येता। दाबोळे विमानतळाचेर INS संस्थाच्या नौदळ तळावयले चाचणी यंत्रणेचे उक्तावण केले उपरांत
मांडवी वयल्या तिसऱ्या पुलाचो बुन्यादी फातर तो घालतलो. मोदीची गोयच्या बीजेपी कार्यकर्त्यांबरोबर बसका जातली. गोयच्या कांय प्रतिष्ठीत लोकांबरोबरूय ताची चर्चा जातली. प्रधानमंत्र्याच्या गोंय भोंवडेची कार्यावळ प्रदेश बीजेपीन मंगळारा थारायली. मोदीक गोंय लकी. नवे सरकाराचे कार्यकाळान नव्या प्रकल्पांची बुन्यादूय गोंयच्यानूच तो वावराक सुरवात करता. प्रधानमंत्री जाले उपरांत नरेंद्र मोदी पयलेच फावट 14 जूनाक गोंयांत येता. तो दाबोळे विमानतळाचेर INS हंसाच्या नौदळ तळावेले चाचणी यंत्रणेचे उक्तावण करतलो. ताचे उपरांत तो पणजे मांडवी न्हंयचेर तिसरे पुलाचो फातर बसयतलो. मोदीक थाटान येवकार दिवंक प्रदेश बीजेपी तयारेक लागल्या. भाजपाच्या कार्यकारिणी समितीची मंगळारा पणजे बसका जाली. बसकेक मुख्यमंत्री पर्रीकार, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, मंत्री, आमदार आनी कार्यकर्ते आसले. मोदी फातर बसयतलो तो मांडवी पूल कसो आसतलो ताचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो. तिसरो मांडवी पूल सद्याच्या दोनूय पुलाचे वयर आसतलो. तो सद्याच्या पुला परस रुंद आनी पर्वरे ते मेर्शे इतलो लांब आसतलो. मोदी प्रदेश बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची सभा घेतलो. सभेक 1000 कार्यकर्ते आसतले. ताळगांवच्या इंडोर स्टेडियमात सभा जातली. दोतोर, इंजिनियर, उद्देजक, पत्रकार अशे कांय प्रतिष्ठीत लोकांबरोबरूय मोदीची चर्चा आसतली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा इंडोर, थंय हो कार्यक्रम जावपाचो आसा आनी गोंयचे कार्यकर्ते 40 मतदारसंघातले हांकां ते साधारण 1 तास मार्गदर्शन करतले आनी मागीर साधारण 6:30 पर्यंत ते गोंयांत आसतले. सगळे बिझनेसमॅन आयले, म्हणजे प्रोफेशनल आयले, प्रेसांतले आयले किंवा बांदकाम क्षेत्रांतले डॉक्टर, इंजिनियर्स, वकील अशे सगळे क्षेत्रांतले जाणकार मंडळी कडेन तेंचे एक वार्तालाप जाता. देशाचो प्रधानमंत्री गोंयांत येता आनी पर्रीकारान सांगप कितें हें बरोबर म्हाका दिसना. हें देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या तोंडान आयकलें जाल्यार ताका डबल हें मेळटलें न्हय. हांवें विशय मांडल्या, प्रपोजल मांडल्या. तो हांगा येतलो न्हू, तो इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम आउटसायड दिल्ली, सो इट हॅज एन सिग्निफिकन्स. दिल्ली भायलो पयलो प्रोग्राम ताणें गोंयाक दिला, त्यामुळे तुमी ताज्याच तोंडांच्यान गोंयच्या संदर्भांतलें आयका. मुख्यमंत्री पर्रीकार मंगळारा प्रधानमंत्र्याक दिल्ली मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काब दे राम मारपेट धीण प्रकरणातलो आरोपी आदम शेखाच्या जामीन अर्जाचेर आयज सकाळी सुनावणी जाली. चिल्ड्रन्स कोर्ट निकाल सोमारा दितले. एका आरोपीक मंगळारा कोर्टान जामीन दिल्लो. अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ले हेर 3 जाण पुलिसांक शरण येवपाचे आसात अशें पुलिशेंतली सुत्रां सांगतात. काब दे राम वाठारांत फाटल्या म्हयन्यांत 2 तरणाट्यांक चोर म्हूण एका गँगान कपडे काडून बोडोवन तांची धीण काडिल्ली. आतां मेरेन फकत 2 धरल्यात. काणकोणा काब दे राम वाठारांत एका गँगान 2 तरणाट्यांक चोर म्हूण कपडे काडून बडयल्ले. गाडयेक बांदून तांची धिंड काडिल्ली. प्रकरणात भितर उडयल्लो आरोपी अदम शेखाचे जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाली. ताचेर चिल्ड्रन्स कोर्ट सोमारा निकाल दितले. मंगळारा एक आरोपी राजेश पागी जामिनार सुटिल्लो. अटकपूर्व जामीन भायर मारिल्ले हेर 3 आरोपी शैफिक खान, फिरोज खान आनी निखिल नायक घडये आयज पुलिशेक शरण येवंक शकतात म्हूण पुलिसांची सुत्रां सांगतात. धिंडीची फुटेज व्हॉट्सएपावेल्यान सगळ्याक पातळिल्ल्यान काब दे रामचे हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले, पूण कोणाकच अटक जावंक नाशिल्ली. मिडिया आनी एक्टिव्हिस्टांनी आवाज काडले उपरांत निमणे पुलिसांनी FIR नोंद केलो. एका दोगांक धरले. दोगांची धिंड काडल्या तातूंत एकलो अल्पवयीन. ज्युव्हिनायल जस्टीस बोर्डा मेरेनूय हे प्रकरण पावला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.